सुब्रमण्यम स्वामीन गोंयांत बीफ बंदी विशीं केल्ले वक्तव्याचेर उपसभापती मायकल लोबोन दिल्ले स्पश्टीकरणाक कांयच अर्थ ना। मायकलाच्या वक्तव्याक कांयच वजन ना। मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुब्रमण्यम स्वामीच्या वक्तव्याचो निषेध करून दाखोवचो म्हूण काँग्रेसीची बीजेपीक चॅलेंज। बीजेपी एमएलए डेप्टी स्पीकर ताणे स्टेटमेंट केला प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की बीफ इज नॉट एन इशू। करेक्ट, पूण वो इशू करता कोण, केलो कोणे? बीजेपीचो केंद्रीय नेतो, केंद्रीय लिडर, तांचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ताणे वक्तव्य केलें की गोंयांत जी बीफ इटिंग हॅबिट आसा ती चेंज जावपा जाय म्हणून। आता हो मायकल उलयता पळय हाचेर पयलीं म्हणजे मायकल इज अ डेप्युटी स्पीकर। स्पीकर आनी डेप्युटी स्पीकर हे सदां न्यूट्रल पोस्ट। हांणी केन्ना सायड्स घेवन आनी हांणी केन्ना पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फरन्स घेवप नासता। इट डजंट ऑगर वेल। नाव हॅविंग सेड दॅट, मायकल पळय लिडरशीप आशिल्ल्या भशेन उलयता। मायकलाक पयलीं ताज्याच पार्टेन they have not considered him fit to be a cabinet minister. They have kept him out. And this is a hypocrisy of the BJP, where Subramaniam Swamy, who is their tall national leader, says something. Hanga state leadership doesn't condemn it. Chief Minister has not condemned Subramaniam Swamy's statement. BJP state president has not condemned. They have not asked for action against Subramaniam Swamy. अमित शाह एंड गडकरी गोंयांत येता ते फेलिसिटेशनाक, थंय ते गोंयकारांची एपॉलॉजी मागना, थंय ते ताका कंडेम करिना, कसले ताचेर एक्शन प्रॉमिस करिना। आनी हांगा मायकल येता आनी मायकल कितें तरी उलयता। इट इज ओनली इंटेंडेड, दिस बीजेपीज टॅक्टिक्स आर थिएट्रिक्स। देर इज अ DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री which speaks of cow protection also. So that's not the issue. Cow slaughter is not the issue here. The issue which has been raked up is beef. सुप्रीम कोर्टाच्या हायवे लिकर बंदीच्या निर्णयाचेर उपाय काडपा खातीर स्टेट हायवे डिनोटिफाय करूंक गोंय सरकार कांयच हालचाल करिना। बीजेपी गुजराता भशेन गोंय लिकर मुक्त करूंक सोदता म्हूण काँग्रेसीची टिका। And the present government is just fooling the people of Goa. You see, today Maharashtra has already moved a file to denotify the highways. Now our government evidently is waiting for 2 or 3 months, according to the press report, for the bench to change. Now what is stopping them from denotifying the highways? If Maharashtra can do it, it's come on today's paper that Maharashtra to denotify Mumbai highways. What is stopping the Goa government from denotifying the highways in Goa? We are finishing our tourism business also. We have finished mining, and all the false promises that the government is giving is not going to help us, help the people of Goa. This is a ploy to finish the Bahujan Samaj. This is a ploy to finish the poor people, the poor businesses. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। सावड्डे मतदारसंघातल्या 7 पंचायतींनी कम्युनिटी हॉल, ग्राउंड, नवे ट्रान्सफॉर्मर, उदकाच्यो टाकयो, एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन आनी गरजेच्यो गजाली दितले म्हूण सावड्डेचो आमदार आनी GSIDCचो नवो चेअरमॅन दीपक पावसकार उलयला। ताणें ब्रेस्तारा सावड्डे पंचायतीक भेट दिली। बाकीचे 6 पंचायतीक खंय तो भेट दितलो। तेणी येतना सगळे आमचे डिपार्टमेंटा सगळे घेवन येयल्ले, PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तशेंच रोड्साचे हे सगळे तेंच्यांनी AE तेंचे सगळ्यांक आशिल्ले। आनी तेणी आमचे जे सावड्डे पंचायतीचे जे प्रॉब्लम्स आसा तांकां आमी सगळे दाखोवन दिले आसात। मेन म्हणजे आमचो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा तोय तेणी आमकां ताका दाखोवन दिला आनी आमदारान तो जाता तितले बेगीन सुटावो करता म्हणून सांगला। खुबशे हांगसर मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आसा तेन्ना हो जो ट्रान्सपोर्ट एक ताका बायपास काडपाचो एक प्रस्ताव घेतलेलो आसा। तशें हे जे रोड आसा ते थंय डिविजन म्हणजे 2 सायड रोड जे घातलेले आसा ताका सारके डिवायडर ना आनी लायटी ना, तोय आमी विशय मांडलेलो आसा। बाकीचे हर्स व्हॅन आनी एम्ब्युलन्स हे पंचायतीचे कितें हर्स व्हॅन जी आसा ती जुनी जाल्ली आसा, 7 वर्सां 8 वर्सां जाल्ली आसा। ती कंपनी फोमेंतो कंपनी डोनेट केल्ली आसली। आतां आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कलेक्ट जाता त्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान 7 पंचायती हर्स व्हॅन तशेंच एम्ब्युलन्स आमी दिवपाचो प्रयत्न करताले। तशें प्रत्येक पंचायती सुंदरशें ग्राउंड तशेंच कम्युनिटी हॉल, बरो सुंदर कम्युनिटी हॉल बांदपाचो प्रयत्न करताले।
तशेंच इलेक्ट्रिसिटी कडेन उलयले आमी सब स्टेशन दाबाळ म्हणटा थंय आनी बाकीचो जो ट्रान्सफॉर्मर आसा ते जुने जाल्ले आसा आमकां गोंय स्वतंत्र जावन 56 वर्सां जाल्ली आहा आनी हेंकाय आमी जे जुने जाल्या ते बदली करतले त्या कारणान लोकांक लायट जेन्ना मोबायल ट्रान्सफॉर्मर ते आमी प्रत्येक पंचायती एक दितले केन्नाय लायट गेली जावं एक्सिडेंट जालो कोणी ट्रकांनी हाडून खांबो उडयलो आनी तो समज ट्रान्सफॉर्मर समज डॅमेज जालो जाल्यार हो व्हरून थंय लावन सुरळीत लायट चालू जावपाचो एक समस्या सुट्टली हेका फंडाचो प्रोविजन जे पयशे जे फंड कमी आसा म्हणटा प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आज फंड्स कमी पडटा कित्याक गोंयांत डेव्हलपमेंट खूब जाल्लें आसा आनी ते खातीर हो फंड्स सोंपलेलो आसा तेन्ना आमी हे फंड्साचे सीएमा कडेन बजेटाक मागणी करतले आनी 29 एप्रिलाक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन दक्षिण गोंयांत चडशा वाठारांनी लायट आसची ना. पावसा पयलीं लायटीची मेंटेनन्साची कामां जाग्यार घालूंक वीज खातें त्या दिसा वर्सुकी मेजर शटडावन घेतलें. दक्षिण गोंयांत शेल्डें सबस्टेशनाच्या वाठारांत 29 एप्रिलाक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन शटडावन आसतलो. ताका लागून काणकोण, रिवणा, सांगे, शेळपें, कुंकळ्ळी, केपें, असोल्डा, शेल्डें, कुडचडें, पैंगिणी आनी मडगांवां, बाणावले सारकेल्या वाठारांनी दीसभर लायट आसची ना. घेऊ एक ब्रेक.